तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 14 वोळ 1 7 ते 14. मागीर अशें जालें, एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यांगेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेलून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्यांत जेजून अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मानाचे सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेवन अदीक मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें गोडेक आपयला जाय पयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत, तुजी सुवात हाका दी, आनी तेन्ना लज जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. हे परी तुका आपयला तो येत तेन्ना ताका अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बाराबर जेवणाक बसलो जायचेर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव काला उडयतलो, आनी आपणाकूच कालतीं जातात तांकां देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय जेजून सांगलें, तूं 2 पारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टा इश्टिणीक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घोडेक तीं तुका परत आपणांगेर आपयत आनी तुजें आपोवणें बाद करीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, कोड्यांक, टोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं बागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.